रावणफोंड वाठारात जो रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदपाचो आसा ताची पूर्व तयारी चालू आसा. विजेची उपकरणां स्थलांतरीत करपा खातीर सरकारान रेल्वेक 4 कोटी रुपयाची तरतूद केल्ल्याचे मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगले. मात फाटले 2 दीस एसजीपीडीएचो कोयर प्रकल्प बंद कित्याक दवरला असो प्रश्न विचारना फुडें तो देखरेखी खातीर बंद दवरिल्ल्याचे आमदारान स्पश्ट केलें. चालू आसा कांय दिसान ना ताका ड्रॉईंग रेल्वे कडल्यान अप्रूव प्रोसेस फॉलो आसा. तांचे ड्रॉईंग्स आहा पळय ती कोंकण रेल्वेन हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान अप्रूव करून दिवपाक जाय. तांणी इलेक्ट्रिकल सगळें काडपाक जाय. तें आतां तांचे पयर तांकां आमी 4 कोटी रुपया स्टेट गव्हर्मेंटान पे केल्या. 4 कोटी रुपया फूल डिसमेंटलिंग ऑफ एवरीथींग तें आतां तें स्टार्ट करता. ताचे भायर ड्रॉईंग्स तांणी आतां सबमीट केल्या. फाल्यां म्हजी जॉयंट मिटींग आसा कोंकण रेल्वेच्या चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरा बरोबर. तांचे बरोबर जॉयंट मिटींग दवरली आम्हाला GSIDC आणि तांचे बरोबर बारीक बारीक कितें आसा तें एक्सपेडायट करपाक. बायोमिटेशन जे ते बंद आसलें ISTD बंद ना तें चलता म्हाका त्रास बंद आसलें न्हू आतां म्हणजे लॉक अंडर लॉक आनी की चालू आहा रे फाटले 2 दीस बंद आसा. विराज पळयता ते मार्केटान पळय चलता सर मेंटेनन्साक आशिल्लो तातूंत मातशें लिचड बरोबर काडपाक बंद केला मेंटेनन्साक 2 दीस भेटना लिचड आसा पळय तितलें काडपाक काडून ते डिस्पोज ऑफ